नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची आयज प्रचार सभा. सांखवाळे जाता ही प्रचार सभा. एमसीडीत शिकपी विद्यार्थी पुस्तकां पासून वंचीत. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दिल्ली सरकाराचेर ताशेरे. काँग्रेस पक्षान घेतली आयज पणजेंत पत्रकार परिशद. शिक्षण, नोकऱ्यो आनी हेर विशयाचेर भाजपाचेर केले आरोप. मराठी राजभाषा साहित्य संमेलन 2024 आयोजन जालें पर्वरीन. महाकवी सुधाकर गायधनी हांच्या हस्तुकीं दिवली पेटोवन जाली कार्यक्रमाची सुरवात. आणि आयज आयपीएल क्रिकेट खेळांत दिल्ली कॅपिटल्सान 257 धांवड्यांची मोख मुंबय इंडियन्सा मुखार दवरल्या. दुसरो खेळ सांजे 7:30 लखनौ सुपर जायंट्स आनी राजस्थान रॉयल्स मजगती जातलो. पळोवया खबरो विस्तारान. दिल्ली उच्च न्यायालयान दिल्ली सरकार तशेंच एमसीडीक 2 लाखा परस चड विद्यार्थ्यांक पुस्तकां उपलब्ध जावंक ना म्हण फटकारल्यात. न्यायालयानुसार दिल्ली सरकार फकत सत्तेर रावपाक सोदतात आनी दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल अटकेंत आसून सुद्धा सरकार चलयतात. राष्ट्रीय हिता परस अरविंद केजरीवालान स्वताच्या हिताक चड वाव दिला अशें न्यायालयान म्हळें. कार्यवाहक मुखेल न्यायाधीश मनमोहन आनी जस्टीस मनप्रीत प्रीतम सिंग अरुणा हांणी हो निवाडो दिला. जनहीत याचिकेचेर सुनावणीच्या वेळार हो निर्णय. बेंच ने जो कल निर्णय दिया है ये सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को आईना दिखाया है. उन्होंने कहा है कि सत्ता की स्वार्थ के कारण, अपने लालच के कारण अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रशासनिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं. उनको अपना हित साधना है, उन्हें दिल्ली की चिंता नहीं है. ये शब्द माननीय उच्च न्यायालय ने कहे हैं. दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की चर्चा करते समय उन्होंने कहा है कि 2 लाख से ज्यादा बच्चे जिनको बैग नहीं मिल रहे, किताबें नहीं मिल रही, वर्दी नहीं मिल रही, उस स्थिति को ना देखते हुए आपको कुर्सी का इतना मोह है कि आप जेल के अंदर बैठकर भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं. शर्मनाक है. अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए. दिल्ली उच्च न्यायालयान दिल्लीतल्या सरकारी विद्यालयातल्या परिस्थितीचेर दिल्ली सरकाराचेर टिका केल्या. हे संदर्भात याचिका दाखल करपी अशोक अगरवाल हांणी उलयतना सांगलें की दिल्लीत 8 लाखा परस चड विद्यार्थी मुळाव्या शिक्षणापासून. ये 2024-25 का सेशन शुरू हो गया है और लॉ में राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर उनका एंटाइटलमेंट है कि उनको जो है टेक्स्ट बुक्स मिले, उनको नोटबुक्स मिले, उनको राइटिंग मटेरियल मिले, उनको यूनिफॉर्म मिले. 8 लाख बच्चों में से एक बच्चे को भी अभी तक, आज 27 तारीख हो गई है, कुछ नहीं मिला है. सिमिलरली ऐसे ही 10 लाख बच्चे जो है दिल्ली सरकार के अंदर हैं, जो क्लास 1 से क्लास 8 तक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में आते हैं. उनको नोटबुक वगैरह तो मिली है अभी, वो भी हाईकोर्ट की फटकार के बाद, लेकिन किसी बच्चे को 10 लाख में से किताब अभी भी नहीं मिली है. तो आप देखो 10 लाख दिल्ली गवर्नमेंट में और 8 लाख, इसमें 18 लाख बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा. टीएमसी सरकारान वेंचणुकेच्या वेळार संदेश घालीन धाडी घालपाचेर गुन्यांव अन्वेषण विभागा आड कागाळ केल्या. वेंचणूक आयोगाकडेन कागाळीन तांणी म्हळां की सीबीआयच्या धाडेंत वेंचणुकेचेर परिणाम जावंक शकता. इतले मजगतीं कांय दिस पयलीं गुन्यांव अन्वेषण विभागान टीएमसीचे फुडारी शेख शहाजहांच्या सोयऱ्याचे घराचेर धाड घालून कांय हत्यारां आनी गुळयो जप्त केल्या. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग हांणी ह्या संदर्भात उलयतना सांगलें की पश्चिम बंगालांत राष्ट्रपती राजवट लागू जावपाक जाय. पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो अपराधियों से घिरी हुई सरकार है. वहां अपराधियों के बलबूते पर ममता जी की सरकार चल रही. इतने हथियार मिलते हैं. ममता सरकार को तो एक तरह से वहां राष्ट्रपति शासन लगा देनी चाहिए, जिस ढंग का कारनामा वो कर रहे हैं. पश्चिम बंगालाचे भाजपाचे अध्यक्ष सुकांत मजुमदार हांणी आरोप केला की टीएमसीच्या फुडाऱ्यांच्या घरांतल्यान मेळिल्ली शस्त्रां विदेशी आसात. ये जो हथियार की जखीरा बरामद हुआ है एक टीएमसी के लीडर के रिलेटिव के घर से हुआ है.
तो क्यों एक लाके रखा गया था, तो वो लोग ही बता पाएंगे। इसको पकड़ के संदेश खाली के जो बेताज बादशाह रहे हमारे शेख शाहजहान, इनको पकडणं चाहिए। हे संदर्भात उलयतना पश्चिम बंगालाचे भाजपा उमेदवार अग्निमित्रा पॉल हांणी टीएमसी फुडाऱ्यांच्या घरात मेळिल्ल्या शस्त्रासंदर्भात टीका केल्या। एनएस जी को आके संदेश खाली का शेख शाहजहान का गुंडा लोगों का घर से आरडीएक्स, मॉडर्न राइफल, मॉडर्न पिस्तौल, आर्म्स, एम्यूनिशन, इसको उद्धार करना पड़ा। ममता बनर्जी आप तो पुलिस मंत्री है, आपका पुलिस क्या कर रहा था? सो रहा था क्या? आज पता चला कि आज किस लिए ईडी और सीबीआई को संदेश खाली में घुसने नहीं दे रहे थे। आप क्या सोच रहे थे? ये सब जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, इसको इस्तेमाल करके आप सारे बंगाल में टेरर के करेंगे और इन लोग को काम पे लगा के आप वोट करवाएंगे। काँग्रेस पक्षाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीची बसका आयज जातली। हातूंत अमेठी आनी रायबरेली सयत चडशा सुवातांच्या बाबतीत विचार-विनिमय जातलो। आयज सांजे 8:00 ही बसका जातली। बसके उपरांत काँग्रेस पक्ष अमेठी आनी रायबरेली जाग्यावेल्या उमेदवारांची नांवां घोशीत करतली। अमेठीत भारतीय जनता पक्षाची स्मृती इराणी हांचें नांव पयलींच घोशीत जालां। तांचे आड काँग्रेस पक्ष राहुल गांधीक उबो करूंक शकता। सीख समुदायाचे चडशे मुखेल फुडारी आयज भारतीय जनता पक्षांत सामील जाल्यात। नवी दिल्लींतल्या भाजपा मुख्यालयांत जाल्ल्या एका कार्यावळींत दिल्लीचे गुरुद्वारा प्रबंधन समितीचे वांगडी हरजीत सिंग आनी रमणदीप सिंग थापर, परविंदर सिंग लुकाय आनी बलजीत सिंग शिकारा आनी भारतीय जनता पक्षांत सामील जाल्यात। ह्या कार्यावळींत भाजपाचे राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ, दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। हे संदर्भात उलयतना भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा हांणी ह्या वेळार आपले विचार मांडले। मैं भी दिल्ली में था उस समय जब सन 84 में मैंने वो घटना देखी है, किस तरीके से मानवता का गला घोटा जा रहा था और किस तरीके से इंसानियत का गला घोटा जा रहा था। और 1984 के रायट्स पर प्रधानमंत्री जी ने एसआईटी बैठाई और ये प्रधानमंत्री जी के काल में हुआ कि सन 84 के दोषी आज जेल में हैं, यह भी काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। करतारपुर कॉरिडोर आपके सामने है। देश 1947 में विभाजित हुआ था और यह हमारा गुरुद्वारा जिसमें हम सब लोगों की आस्था है, जिससे हम सब लोग जुड़े हैं, वहां शीश टेकना भी मुश्किल हो गया था। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसं विसर। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे पुनः प्रसारित दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। भाजपने विरोधी पक्षाचेर खर शब्दांत टिका केल्या। तांणी म्हळां की काँग्रेस जर वेंचणूक जिखता जाल्यार ईव्हीएम बरें आनी हरता अशें दिसल्यार ईव्हीएमाक दोश दितात। ईवीएम का बहाना बना रहे थे। दरअसल ये ईवीएम बहाना है। जब हार होती है तो परिवार को बचाना है, इसलिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना है। ये लोग अंबेडकर जी का और संविधान का विरोध करने वाले लोग हैं और आज इनको बताना चाहिए कि इनकी जो हिपोक्रेसी है कि तेलंगाना में चुनाव होता है, जीतते हैं तो ईवीएम ठीक होती है, पंजाब में ईवीएम ठीक होती है, पर जब केंद्र में चुनाव हारने वाले हैं तब ईवीएम खराब हो जाती है। आज ऐसे लोगों को
एक जवाब देने का काम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ है। छत्तीसगडातले भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार सरोज पांडे हांणी वेंचणूक आणि प्रचारासंदर्भात आपले मत मांडले। पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के मंत्री थे, और जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों के बीच में, और स्वयं विधानसभा अध्यक्ष थे चरणदास महंत जी, विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, तो उनको जो सपोर्ट चाहिए था वो बहुतायत मिला, और इस प्रकार की हुआ कि समय बहुत कम मिला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को अपनी बातें रखने का। तो इसलिए पिछली बार का जो परिणाम था वो इस बार रिपीट होगा, वैसी परिस्थितियां बन ही नहीं पाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साकवाळे प्रचार सभा संबोधित करतले। बिर्ला मंदिरा मुखावेल्या खेळा मळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची सभा जातली। प्रदेश भाजपाने ह्या सभेत 50,000 परस अधिक लोकांक सभेच्या सुवातेचेर हाडपाचें नियोजन भाजपान केलां। आदले तशेंच सध्याचे मंत्री आनी आमदारांनी फाटल्या 4 दिसांच्या ह्या सभे खातीर दीस आनी रात एक केल्या। मजगतीं राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान प्रधानमंत्र्यांच्या भौशीक सभेक जावपी गर्दी मतींत घेवन राष्ट्रीय महामार्ग 566 मार्गाचेर येरादारीचेर निर्बंध दवरल्यात। वरुणापुरी जंक्शन ते बिर्ला क्रॉस जंक्शन मेरेन अवजड वाहनांक बंदी आसतली। दाबोळे विमानतळ ते बिर्ला क्रॉस जंक्शन मेरेन दनपारां 1 ते रातचे 10 वरां मेरेन येरादारी नियंत्रीत आसतली। वाहनां पार्क करपा खातीर लेगीत सुवात निश्चित केल्यात। उत्तर गोंयचे भाजपाचे लोकसभेचे उमेदवार श्रीपाद नाईक हांणी काल दिवचल मतदारसंघात येवपी लाटंबारचे पंचायत वाठाराचो दौरो केलो। ह्या वेळार तांचे वांगडा दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेट्टी आनी मोठे संख्येन हाजीर आशिल्ले। दिवचल मतदारसंघाच्या लोकांनी फाटलीं 25 वर्सां आपल्या आनी भारतीय जनता पक्षाक तेंको दिला आनी तो ह्या वेंचणुकेतूय मेळटलो असो हावेस खासदार श्रीपाद नाईक हांणी उक्तायलो। जो रिस्पॉन्स तुमच्या सगळ्याकडून मेळ्ळो तो रिस्पॉन्स खरोखरच अवर्णनीय आसा आणि हाजेर आमी निश्चितपणे सांगू शकता ज्या पद्दतीन गेल्या फावटी 5दा सारख्या एक सामान्य कार्यकर्त्याक 5दा लोकसभेत निवडून दिलो, त्या मतदारसंघातून दुसऱ्यांदा कोणूच MP येवना, दुसऱ्यांदा कोणाकूच तुम्ही निवडून दिवना, आणि म्हणून तुमचे उपकार जे आसा ते उपकार हांव शब्दांनी फेडूंक शकना। आणि त्याच खातीर तुम्ही जो आशीर्वाद दिलो आणि या 5 टर्मां म्हणजे 25 वर्सांत जे अधिकार तुमचे कितें मेळ्ळे ते मतदारसंघाच्या विकासा खातीर, गोंयच्या विकासा खातीर, देशाच्या विकासा खातीर काम करपाची तुमच्यान आमकां संदी मेळ्ळी आणि योग्य पद्दतीचें काम केलें। त्या कामाक आनी इल्ली गती मेळपाक मोदी सारको प्रायम मिनिस्टर आमकां परत जाय, आणि त्याच खातीर तो जर प्रायम मिनिस्टर जाय जाल्यार आमचे दोनूय सीट गोंयचे नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा हेय आमकां निवडून हाडूंक जाय। हांव सगळ्या कडेन हात जोडून विनंती करतां। केंद्रात परत एकदा नरेंद्र मोदी सरकार येवपा खातीर गोंयचे दोनूय जागे भाजपाक मेळपाक जाय। दिवचल मतदारसंघात ह्या वेळार आपलो फाटलो रेकॉर्ड मोडटले अशें दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेट्टी हांणी सांगलें। आणि तुमचे जे मत आसा येता ते 7 तारखेक सकाळी 7च्यान सुरू जातले। न चुकता तुमचे मत घालात। आज आमचे पार्टीन आमी कितलेशेच 50 प्रमुख केल्ले आसा। तुम्ही हांगा कितलेशेच रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आसा, सगळे जाण रिस्पॉन्सिबल आसा। प्रत्येक बूथ कार्यकर्त्याक, बूथ अध्यक्षान 50 प्रमुखान आपापले काम करा आणि तुमचे मत दूर। परत एकदा भाऊक आमी आमच्या बिचोली मतदारसंघात एक लीड दिवया आणि आमचोच जो रिकॉर्ड आसा, आमी इल्ली वर्साचो तुमचो रिकॉर्ड पळयशात 2014 पळयात आनी 19 2000 मतां वाडलेली, राजेश खबर आसा, तशी परत आमी वाडोवया आणि आमचोच आमी रिकॉर्ड ब्रेक करूया। आणि हे तुम्ही सगळे जाण करतल्यात म्हाका आशा आसा। तुमचे जे मत आसा हे कमळाक आसा, हे आमच्या भारत देशाक आसा। आमी सदांच म्हणटा देश पयलो पार्टी दुसरी, अशें देशाक आसा, पार्टीक आसा, नरेंद्र मोदीजीक आसा। काँग्रेसीचे माध्यम मुखेली अमरनाथ पणजीकर हांणी आप फुडारी आनी शिवसेना हांचे वांगडा आयज पत्रकार परिशद घेतली। ह्या वेळार उलयतना अमरनाथ पणजीकर हांणी सांगलें की डबल इंजिन सरकार जुमला सरकार आसा। भाजप सरकारान 2 कोटी नोकऱ्यो दर वर्सा निर्माण करपाची घोशणा केल्ली। गोंय सरकारानय नोकऱ्यो दिवपाचें उतर दिल्लें, पण भाजप सरकारान कांयच करूंक ना। आमचें सरकार आयल्यार 30 लाख नोकऱ्यो आमी भरतले अशें ताणें मुखार सांगलें। फक्त 500 तरणाट्यांक जॉब मेळ्ळे, ते बी परमनंट ना, कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस। आयचो स्टेटस कितें आसा आयज कोणाक खबर? कांयच कोणाक खबर ना। पण ह्या सरकाराक जे एक विजन आसपाक जाय, आमच्या गोंयचो फुडार तरणाटो
त्या तरणाट्याबद्दल जे दूरदृष्टी असपाक जाय, जे विजन असपाक जाय, ते विजन ना. यांचे विजन फक्त एक मिशन टोटल कमिशन. जे ह्या देशात नीती आयोग असा, आणि नीती आयोग ज्याचे मुखेली या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. त्यांच्यानी एका रिपोर्टान सांगला की गोंय हे बेरोजगारीक फर्स्ट नंबराचेर आसा. पंतप्रधानान डिक्लेअर केला. सध्या वेंचणुकेचे वारे नेटान व्हावत आसा. दक्षिण आनी उत्तर गोंयांत प्रचार तेंगशीर पावला. ह्या संदर्भात खबराकार केन्झिल हाणें परवरीच्या लोकांचे मत जाणून घेतले. पळोवया परवरीच्या लोकांच्यो ह्या लोकसभा वेंचणुके संदर्भातल्यो प्रतिक्रिया. माझे नाव विष्णुदास वळवयकर. विष्णुदास बाबा, सद्याक लोकसभाची चर्चा आसा, इलेक्शनाचो आवाज आसा, सो परवरी मतदारसंघान हिंगा कशें आसा? हिंगा सध्या मातसो नीट आसा आनी लोकांनी बरें हे चालू आसा, कॅम्पेनींग हे ते घेत आसा. सो हे इलेक्शनाक म्हाका दिसता मॅक्झिमम वोटींग जातली, जी पयलीं फाटल्या इलेक्शनाक बीन जावंक ना पळय तेज्याकूय सुबेज अशी जातली अशी दिसता म्हाका. आवाज खंयच्या पार्टीचो येता? हांगासर चडसो BJPचो चड आवाज आसा. कॅन्डिडेट आसा ते आरजीचो आसा, काँग्रेस आसा, तेंचे कितें आसा हिंगा? तेंचे आसा पूण मोस्टली चड होप BJPक आसा असो दिसता. ओके, खासदाराचें कितें काम आसा ह्या हेडीच्यान? हय, भरपूर केल्लें आसा. भाऊनी भरपूर हांगासर काम बीन केल्लेलें आसा. सो तेका चड चान्स आसा. आनी नेक्स्ट एका कोणी जिखून ताणें कितें करचें आनी तुमच्या मतदारसंघात? जे आतां भरपूर प्रश्नाचे हे इलेक्शनाक इतली प्रश्न भरपूर आसतले. सो जेन्ना जेन्ना टायम पडटलो तेन्ना तेन्ना ते आमकां. सर, हिंगा लोकसभाचो आवाज कसो आसा? बरा. कोणाक एडवांटेज दिसता ह्या हेडीन? म्हणजे आता कांयच कळना रे. कॅन्डिडेट खूब आहा न्हू. कॅन्डिडेट खूब आहा. कांय कळना कितें जातलें तें. पूण आवाज हे बरो आहा रे. 3 पार्टी आसा, लायकली कोणाक आसा ह्या हेडीच्यान? BJP, काँग्रेस, RG आहा. काय समजना. तुमचें नांव कितें बाबा? दिलकुश वेंगुर्लेकर. दिलकुश बाबा, सद्याक लोकसभा सो ह्या हेडीच्यान वातावरण कशें आसा? आसा बरें आहा. म्हणजे सध्या तरी कूल आहा. जशें हे ना तापोवंक जाय तशें अजून तापोवंक ना. एक वीक सुमार उरला. ना हांगा आवाज कांयच कोणाचोच ना. पूण सद्याक 3 पार्टी आसात, BJP, काँग्रेस, RG आहा. कोणाक एडवांटेज दिसता ह्या हेडीन? चड करून MLA हांगासर तोच आसा न्हू सद्या. आनी सांगू नजो सायलंट वोटर मागीर सगळे करता न्हू. काँग्रेस आनी RG आहा आसात. सद्या आवाज ना कांय. ओके, इतली वर्साचें काम खासदाराचें कशें आसा? आसा बरें. आनी फुडें कितें करचें खासदारान तुमच्या खातीर? हांगा कितें तरी डेव्हलपमेंट करपाचो म्हणून आमचो MLA आहा तो करता, डेव्हलपमेंट करता. व्हडलो फरक दिसना नाल्यार खासदारान करूंक जाय अशें. दिनकर कपलेश्वरी. ओके, दिनकर बाबा, लोकसभाचो आवाज आसा ह्या हेडीच्यान? लोकसभा इलेक्शनाचो आवाज आसा? कोणूच ना कितें. कोणूच येवंक ना अजून? कोण ना आमचे कडेन. ह्या सायडीच्यान कोणूच येवंक ना? कोणूच येवंक ना. ओके, सद्याक 3 पार्टी आसा. एकदा ह्यो आयलो कोण RG, एकदा भोवणाक गेलो, त्याच्या उपरांत नाच. BJP येवंक ना, काँग्रेस येवंक ना? कोणूच अजून ना. इतली वर्सां खासदाराचें काम कितें आसा ह्या हेडीच्यान? खासदार MP काम करता आपलो. हिंच्यान केला, ह्या सायडीच्यान केला. तुमचें नांव कितें? पुंडलीक शिरोडकर. पुंडलीक बाब, सद्याक लोकसभा आसा, सो लोकसभाची चर्चा हिंगा कशी आसा? आवाज कसो आसा? अजून पासून काय हे ना रे असं काय. आवाज काय ना? आवाज काय ना ह्या सायडीच्यान. जागूच ना कोणाची. सो योर नेम? माय नेम इज अभिलाष. अभिलाष बाब, सद्याक लोकसभाच्या इलेक्शन चर्चा आसा, सो हिंगा कशें आसा? See, when you talk about the election, the central level or the south actually. Central level you say when we see a strong candidate as a Modi only. Okay. See, people support BJP and there is a lot of things done in this 10 years. So possibility is very high of coming BJP. What about Congress and RG then?
See, RG, I don't know much about it over here, but Congress. See, when we talk about Congress, also we see the last their performance. When this talk about 60 years of performance, there is no such measure anything much they have done it. How BJP have done it in this 10 years span of 10 years. In the last tenure of the present MPO, how do you see his performance? श्रीपादांचे performance कशा as an MP? पण इतले जाणून येवंक ना. सो काय खबर ना इतले आयडिया ना. आमच्या खासदारान कितें केलेलें तें आमकां खबर ना, पण आमचो आमदार आसा, आमचो आमदार पर्वरीचो मतदारसंघाचो जो मंत्री आसा बाब रोहन खंवटे, तेणी आमची कामां केलेलीं आसा पर्वरी मतदारसंघान म्हणटा ते, आनी ताका लागून आमी आमच्या आमदारा बरोबर आसा. ह्या लोकसभाच्या निवडणूक कितल्याच जाणांनी आमकां सांगलें हिंगा BJPक एडवांटेज आसा, काँग्रेस आसाच म्हणटा, पूण आजची कांय खबर ना. आनी पूण फायनली हें कितें जातलें पळय तें इलेक्शना दिसा कावंटिंगा दिसा रिजल्ट येतलो पळय तेन्ना दिसतलें हिंगा लीड पर्वरी मतदारसंघान कोण घेता पळय तो. कॅन्झल रकीस, DD न्यूज, फ्रॉम पेंजीम, गोवा. भाजपान प्रत्येक वेंचणुकेच्या वेळार खणी सुरू करपाचें आश्वासन दिवन ह्या वेवसायाचेर आदारीत आशिल्ल्यांक फटयल्यात. ताका लागून भाजपान राज्यांतल्यो खणी, कोळसो, येरादारी आनी पक्षांतर विशयाचेर आपली भुमिका स्पश्ट करची अशी मागणी इंडी आघाडीच्या म्हणयाऱ्यांनी शुक्रारा पत्रकार परिशदेंत केली. ह्या भायर काँग्रेसीचे म्हणयारे तुलियो डिसुजा, गोवा फॉरवर्डाचे उपाध्यक्ष आश्मा बी आनी आपाचे उपाध्यक्ष संदेश तळेकर उपस्थित आशिल्ले. ह्या भायर उलयतना तुलियो डिसुजा हांणी सांगलें की आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी खण घोटाळ्या संदर्भात आरोप केल्लो आनी सभापतींच्या कार्यालयांत PAC नियाळ सादर केल्लो. आदले मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार आणि 7 ऑक्टोबर 2011 जेन्ना तो PACचो चेअरमॅन आशिल्लो तेन्ना एक मायनिंग घोटाळ्याचेर ताणें एक रिपोर्ट PAC रिपोर्ट तयार करून स्पीकराच्या सभापतीच्या ऑफिसान सादर केलो. 3,500 कोटीचो मायनिंग घोटाळा त्याचो उल्लेख ह्या रिपोर्टात ताणें केला. ताचे मागीर तो रिपोर्ट PACचो कितें जालो आनी ताचेर कितें कारवाई जाली ती लोकां मुखार एक क्लॅरिटी ना. ह्या वेळार उलयतना आश्मा बे हांणी सांगलें की भाजप सरकार पक्षांतराक तेंको दिता आनी लोकशाय काबार करता, लोकांच्या विरोधी आवाजाक चेपून दवरता अशें ताणें मुखार सांगलें. आयज BJP एकाच कोमरेर मारून भोंवतात, पण लोकांकूय तेंच्यांनी भरपूर फटयले. हे फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स नांवान खूब लोकांक फटयले, पण लोक आतां हुशार जाल्ले आसा. लोक BJPकूय लेसन शिकयतले, तशेंच हे डिफेक्टराकूय लेसन शिकयतले. BJP आमकां कॉन्स्टिट्यूशन शिकयता, हे स्वता डेमोक्रेसी आनी कॉन्स्टिट्यूशन काबार करपाचे प्रयत्न करपाक लागलात. विद्या पावर, मनी पावर यूज करतात आनी लोकांक परचेज करतात, MLAs परचेज करतात आनी हे कॉन्स्टिट्यूशन शिकयतले. लोकांचे मॅन्डेट चोरून आमकां कॉन्स्टिट्यूशन शिकयतले, डकेती करून आमकां कॉन्स्टिट्यूशन शिकयतले. मराठी असे आमची मायबोली आणि गोमंतक मराठी अकादमीच्या जोडपालवान मराठी राज्यभाषा साहित्य संमेलन 2024चे आयोजन पर्वरीत जाले. महाकवी सुधाकर गायधनी नागपूर हांच्या हस्तुकी दिवली पेटोवन कार्यक्रमाची सुरवात जाली. ह्या सुवाळ्याक संमेलनाध्यक्ष गोरा ढवळीकर, स्वागताध्यक्ष प्रकाश भगत, कार्याध्यक्ष पौर्णिमा देसाय, गोमंतक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्रदीप घाडी आमोणकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या भायर महाकवी सुधाकर गायधनी हांणी तांच्या कवितांचे सादरीकरण केले आणि कविता सादरीकरणाचे अनुभव सांगले. मग सोनं पांघरून चिंध्या विकत बसलो, गर्दी पेलवता पेल. यशवंतराव चव्हाण यांनी ही कविता 1982 साली औरंगाबादला मराठवाड्याचे आमचे कवी मित्र इथे आहेत कल्याणकरांनी मराठवाडा साहित्य सभा आयोजित उद्घाटनाला बोलावलं होतं. त्याआधी यशवंतराव सत्तेत नव्हते, पण त्यावेळेला ते ज्या दिवशी ते औरंगाबादला आले त्या कार्यक्रमाला
तेव्हा ते अर्थ आयोगाचे उपाध्यक्ष झाले होते आणि ज्यांच्याकडे 5-6 माणसं जात नव्हती, सत्तेत नव्हते तेव्हा, आणि सत्तेत गेल्याबरोबर 10,000 माणसं सभेला उपस्थित होती, तेव्हा यशवंतरावांनी या कवितेतून लोकांच्या लक्षात आणले. कीर्तनाच्या माध्यमांतल्यान मराठीचो प्रसार जाता. मराठी ही गोंयची भाशा असून आपल्याक ताचो अभिमान आसा अशें संमेलनाध्यक्ष गौरा ढवळीकर हांणी सांगलें. आज गोव्यामध्ये इतके कीर्तन विद्यालय आहेत आणि इतके कीर्तनकार इथं घडवले जात आहेत, हे पाहिलं तर खरोखर प्रत्येकाची छाती अभिमानानं फुलली पाहिजे असं मला वाटतं. तेव्हा हे सगळं जर आपण पाहिलं तर मला माझा दावा जो आहे की एवढं गोव्यानं मराठीवर प्रेम केलं आहे, जीवापाड प्रेम केलेलं आहे, तिच्या रक्षणाकरता रक्त दिलेलं आहे. ही मराठी भाषा गोव्याचीच भाषा आहे, तिचा जन्म गोव्यातच झालेला आहे, तरी तिला कुणालाही दूर करता येणार नाही. मित्रांनो, त्यानंतर मग 1910 साली पोर्तुगीज प्रजासत्ताक झालं, त्यामुळे गोव्याला खूप स्वातंत्र्य मिळालं. लेखन स्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य, सर्व प्रकारचं स्वातंत्र्य, फक्त राजकीय स्वातंत्र्य सुद्धा. आणि त्याचा आमच्या गोमंतकीय मराठी लोकांनी खूप फायदा घेतला. म्हणजे त्यावेळी सगळे गोमंतकार मराठीच होते, हिंदू होते तर सगळे मराठीच. IPL क्रिकेट खेळात आयज दिल्ली कॅपिटल्स आणि मुंबई हांचे मजगती खेळ सुरू आसा. दिल्ली कॅपिटल्सान 20 ओव्हरांनी 4 गडे वगडावन 257 धांवड्याचे मोख मुंबई इंडियन्सा मुखार दवरल्या. आयच्या दुसऱ्या खेळात लखनौ सुपर जायंट्स आणि राजस्थान रॉयल्स मजगती खेळ जातलो. राजस्थान रॉयल्सान फाटल्या मॅचीन मुंबई इंडियन्साचेर जैत मेळयिल्लें. पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केल्या ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 33.8 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 25.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची आयज प्रचार सभा सांखवाळे जाता. ही प्रचार सभा MCD चिकपी विद्यार्थी पुस्तकां पासून वंचित. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दिल्ली सरकाराचेर ताशेरे. काँग्रेस पक्षान घेतली आयज पणजेत पत्रकार परिशद. शिक्षण, नोकऱ्यो आनी हेर विशयांचेर भाजपाचेर केले आरोप. मराठी राज्यभाषा साहित्य संमेलन 2024चे आयोजन झाले पर्वरेत. महाकवी सुधाकर गायधनी हांच्या हस्तुकी दिवली पेटोवन जाली कार्यक्रमाची सुरवात. आणि आयज IPL क्रिकेट खेळात दिल्ली कॅपिटल्सान 257 धांवड्याची मोख मुंबई इंडियन्सा मुखार दवरल्या. दुसरो खेळ सांजे 7:30 लखनौ सुपर जायंट्स आणि राजस्थान रॉयल्स मजगती जातलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.